नमस्कार. काल हांवें जी पळय मुलाखत दिल्या तातूंतले मुद्दे परत रिपीट करून कांय फायदो ना. कालची मुलाखत तुमी आयकली आसतली, बट आज म्हजे मुखार प्रुडंट मिडिया आसा. सो लास्ट 24 वरांनी कितें जालें तें लेट मी अपडेट. एक म्हणल्यार काल जे पळय हांव उलयलां, स्पश्ट उलयलां, सत्य उलयलां. हांव जाणा की हांव सत्य उलयलां. स्वता बाब दिगंबर कामतूय जाणा की हांव सत्य उलयलां. आनी सगळे लोकूय जाणा आनी मेन म्हणल्यार दामबाबूय जाणा की हांव सत्य उलयलां. दुसरें म्हणल्यार कालच्यान फोन येतात. पीपल आर विथ मी, माय फ्रेंड्स आर विथ मी, माय father is happy, he is with me, my father's friends are with me, Madgaonkars are with me, non-Madgaonkars are with me. So I am happy, and in whichever way or the other people may give me the opportunity or not, but I will see that Madgaon gets developed. Madgaon should be on the world map, and I have a different vision. कित्याक एक thought process आसा. I have vast experience. I have traveled all over the world, and I have managed many posts at corporate level and at social level. So I know what path to take. म्हाका फक्त लोकांचो सपोर्ट जाय. सो काल एक जे पळय लोक थोडे म्हजे कडेन उलयल्या ताणें एक पॉयंट काडलो about the relation with Kamath family. So I spoke, I answered them, which they I think agreed की इतली 30 वर्सां म्हज्या बापायन कामत फॅमिली कडेन जे पळय रिलेशन दवरले, इतल्यो घडामोडी जावन सुद्दां आतां जाल्यार आतां म्हाका दिसता इट इज देयर टायम टू मॅनेज द रिलेशन. वाय ही डजंट कम टू मी एंड आतां हांवें तांचे कडेन कांय रिलेशन हें करूं ना, वायट करूं ना. पूण आतां हांव समज जर योगी राजा अगेन्स्ट रावता ऑर कामत फॅमिलीच्या अगेन्स्ट रावता जाल्यार तुमी रिलेशना बद्दल कित्याक म्हजे कडेन कित्याक उलयता? वाय दे डोंट कम एंड टेल पीपल वी वॉन्ट टू कीप गूड रिलेशन्स विथ नायक फॅमिली ऑर चिराग. सो चिराग यू गो हेड अशें तांचे कडल्यान येवपा जाय न्ही. 30 वर्सां जालीं. सो आतां कितलीं वर्सां आतां रिलेशन म्हणून रावपाचें? सो वो एक पॉयंट. आनी दुसरो म्हणल्यार आतां आय नो वेरी वेल पीपल आस्क मी की येस चिराग वी हॅव फूल वी नो युअर इंटेन्शन्स, वी नो युअर कॅपेसिटी, वी आर व्हेरी हॅपी, वी नो युअर एडमिनिस्ट्रेशन स्टायल, यू गो हेड. हे सगळे म्हाका कमेंट्स आयले. हांवें पळयल्या थोडे पॉलिटिशियन्स धुमकेतू टायप, कॉमेट टायप इलेक्शना वेळार येता आनी 5 वर्सां नाच जाता. दिस इज नॉट माय स्टायल. आय हॅव एंटर्ड, आय हॅव गिवन माय फर्स्ट political statement of my life on Saturday, followed by yesterday's interview. And I will be like sun and moon, 24 hours available, not like comet जो आयलो नाच जालो मदींच. हांवें पळयल्या खुबशे पॉलिटिशियन अशे लोकसभे विधानसभे इलेक्शना वेळार प्रकट जातात, धुमकेतू म्हणटात तांकां, आनी मागीर नाच जाता. सो आय विल बी लायक सन एंड मून अवेलेबल फॉर पीपल 24 hours. And when it comes to relation, तांकां आतां हो भार घेवन रिलेशन कशें सांबाळपाचें तें आमी भार घेवन रिलेशन बरें सांबाळ्ळा लास्ट 30 वर्सां. सो आतां लेट देम थिंक. What is your vision? कितें तूं कितें विजन इज ताका न्ही हें ना, एंड ना. मडगांव कॅन बी ताका कोस्टल बेल्ट आसा, साऊथ गोवा इतले आमचे बरे व्हर्जीन प्लेसीस आसा. मडगांव आमची साश्टी सालसेत इज सच अ ब्युटिफूल हे एरिया. मडगांव कितें ना अशें न्ही. जस्ट एक काल म्हणिल्ले त्या प्रमाणे एक पॉलिटिकल विश जाय. यू कॅन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स. मडगांव कॅन बी अ एग्जाम्पल लायक इंदोर. आतां इंदोर जशें एक एग्जाम्पल तांणी सेट केलां आनी तशें मडगांव आय पर्सनली विथ द हेल्प ऑफ पीपल, वोटर्स, मडगांवकर सपोर्टर्स, माय विजन जस्ट इफ आय गेट ऑपॉर्च्युनिटी यू गिव मी न्ही. 5 वर्सां पुरो म्हाका, 30 वर्सां नाका, 5 वर्सां पुरो. मडगांव सिटीन जायते प्रॉब्लम्स आसात. हांव जाणा न्ही. हांव 40 वर्सां जालीं आतां मडगांव रावता.
ईच अँड एवरी पार्ट ऑफ मडगांव जाणा. आमी आतां ल्हानपणांतल्यान खंयच्यान खंय मडगांव भोंवल्या, ईच अँड एवरी इशू जाणा. जो डेव्हलपमेंट जाला तोय जाणा, अशें हांव ना म्हणना. पूण यू शूड नो टू हँडल अ सिटी वेल न्ही. एक पॉलिटिक्सान वेन यू आर देर यू शूड बी एक वेगळे तरेन वेगळे अप्रोचान यू शूड नो टू हँडल. आनी जावपा जाय डेव्हलपमेंट. अगेन रिपीट 5 वर्सां पुरो पॉलिटिकल बीश जाय आनी गूड फॉलोअप, गूड एडमिनिस्ट्रेशन आनी लोकांक सामको विश्वासान घेवन फुडें वचपाची तुका एक कॅपेसिटी आसपा जाय. बाब तूं आतां इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता म्हणटा, हाव यू वील कॉन्टेस्ट ऑन अ पार्टी? तें म्हाका हांवें काल सुशांत भाई गोमंतक मुलाखतीन सांगलां, यू कॉल मी बॅक ऑर आय वील कॉल यू बॅक. म्हाका 1 म्हयनो दिया. एट द रायट टायम आय वील गेट बॅक टू यू. So that you will declare at a later stage. At the right time. कित्याक आतां ताणें आतां काल दिगंबर कामतीन काल म्हजो प्रेस रिलीज येतकीर कालूच ताणें अनावन्स केला की तो लोकसभेक देंवचो ना. सो इट डिपेंड्स. सर्कमस्टन्सीस वील डिसायड. सो इफ नॉट हांवें इफ घाल्लें, इफ बाय इलेक्शन्स देन 2024. इफ नॉट इट इज 2027. So you will then it will be the general election. Definitely. So definitely Chirag will Of course. against the Madgaon and the. इट इज रिसेंट. मास्टर प्लॅन एक्चुली जावपाचो 2000. वो आतां मास्टर प्लॅन इज अ रिसेंट स्टोरी. सो ताजेर म्हाका तशें कांय डिटेल्स, म्हजें विजन वेगळें आसा. तांणी केलां, तांकां क्रेडीट दिवपाचें कालूय सांगलां हांवें. तो आतां कशे तरेन दे वील प्रेजेंट एंड दे वील एक्झिक्यूट आय डोंट नो. कित्याक आय एम नॉट फुल्ली इन टू इट. आय हॅव सीन इट. बट थोड्यो गोश्टी बऱ्यो आसात, थोड्यो मे नॉट बी लॉजिकल. बट फुडें जर म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी, हांव लोकांक विश्वासान घेवन मडगांव एक वेगळे लेवल वी कॅन एटेन. How you compare Margaon with Fathoda? You may not ask me. No, how do you see like Margaon? आतां तुमी पळया न्ही, मडगांव पळया आनी फातोडा पळया. इट इज टोटली डिफरंट न्ही. वेन यू एंटर, यू मूव इन एंड अराउंड फातोडा, यू कॅन, देर इज अ फील गूड फॅक्टर. म्हाका मडगांव भोंवल्यार म्हाका असो भितरल्यान हांव फुगार जाता, पूण कांय करपाक शकना. हांवें स्वताचे पयशे घालून कितले काम करतलो. खूब केलें पूण जायना तें. म्हाका हें जाता की हांगा हें करया, हांगा तें करया, लोकांक असो हेल्प करया. हेल्थ, एज्युकेशन, खूब देर आर टू मेनी थिंग्स वीच आर टू बी हँडल्ड. नॉट जस्ट वन वीच इज जस्ट एक कॉस्मेटीक डेव्हलपमेंट न्ही. अशें हांगा बेंचीस घाले आनी हांगा झाडां लायली. नो, ताका हार्ड कोर हें जाय. ताका सामको बरो स्ट्रॉंग प्लॅटफॉर्म घेवन इट्स अ लॉंग टर्म प्लॅन. The MLA, he was also minister, my CM is also. But do you think that he has failed? आय पळय, हो शब्द आतां हांव वापरचो ना आनी नो एलिगेशन्स. ही हॅज डन ताजे कॅपेसिटी प्रमाणे आनी भरपूर केलो न्ही, आनी फुडें बी तो भरपूर करतलो. बट कित्याक आज हांव फुडें सरलो, ही मे आय एम नॉट स्टॉपिंग हीम. हीज सन योगीराज ऑर हुएवर कोण आसा तो फुडें मडगांवचें पूण बरें करून दाखया, गोंयचें बरें करून दाखया. तें जावं म्हणटा तुका, म्हणजे तो कितें तरी बरें करपाक तेका जालें ना. म्हाका दिसता जे तरेन खूब बरे तरेन हें शहर जावपाक शकतालें. तो सीएम आशिल्लो 5 वर्सां. त्या काळाक कितें आतां 15 वर्सां जालीं, ताजे मागीर सुद्दां आतां आनी परत गव्हर्मेंटान आसा. ही इज नॉट इन अ पोजिशन. कितें जावपाक शकता. ही हॅज नॉट फेल्ड, बट जे जावपा जाय तें जावना. तुमची मेसेज कितें मडगांवकारां? मेसेज तुवें आज सांगलां गोरी तूं आतां रोखडोच इलेक्शनाक बसपाक शकता. 2027. मेसेज इज कीप फेथ इन मी. येस्टरडे म्हाका कितलेशेच WhatsApp फोन कॉल्स सेइंग दॅट नाव देर इज होप. सो हांव मडगांवकारांक सांगपाक सोदतां की प्लीज सपोर्ट मी एंड इट वील बी फॉर गूड. आनी I will do it through some sheer passion and through the right approach. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.